केंद्र आणि राज्य सरकारच्या एकत्रित प्रयत्नांत डबल इंजिनचो इम्पॅक्ट आमकां सगळ्या जाणांक अणभवपाक मेळटा। ह्याच हातूंतल्यान आमी पळयता की आमी वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो ह्या लोकां खातीर करपाच्यो ज्यो ठरयल्या। आमी हे सगळें सांगता आसतना म्हणजे आमी प्रत्येक मनशा पर्यंत आमचें सरकार व्हरता आसतना तेजे प्रश्न सुटावे कशे जावचे हे सातत्यात आमी नुकतेच पळयल्या। आमी त्या खातीरच म्हाजें घर ही योजना ही चालीक लायता आसतना प्रत्येक गोंयकाराचें घर जो सामान्य मनीस गेली 60 वर्सां की आपलें घर हें म्हज्या नांवार जावचें, आपलें घर हें म्हजें आसचें हाज्या खातीर तळमळटालो। म्हणून तर म्हज्या सरकारान घर दुरुस्ती करपाचो परवानो हो 3 दिसाच्या भितर दिवपाचो थारायला आनी जर 3 दिसाच्या भितर मेळना आसत जाल्यार त्यांनी ग्राह्य धरचो होय आमच्या सरकारात ही योजना आखल्या। एकाच घरात रावपी 2 फॅमिलीज आसतल्यो, 2 भावंडां आसतल्यो तेका म्हणजे वेगवेगळो घर नंबर मेळचो आनी ही प्रक्रिया सुटसुटीत जावची पूण 15 दिसाच्या भितर तेका वेगळो नंबर दिवपाची प्रक्रिया आमी सुटसुटीत केल्या, जेणे करून तेका वेगळे इलेक्ट्रिसिटी आसतली, वेगळे शौचालय आसतलें किंवा वेगळे वॉटर कनेक्शन्स आसतलें हें मेळपा खातीर तेका बरें ठरतलें। 1972च्या पयलीं बांदलेलीं घरां आनी तोय तांकां हक्क मेळचो, तांकां सनद सर्टिफिकेट मेळची आनी आपलें घर हें घर लिगल आसा हाजो आस्पाव पंचायत आनी म्युन्सिपाल्टींनी ताका सर्टिफिकेट मेळपाची प्रक्रिया आमी सुटसुटीत करून ताका 15 दिसाच्या भितर ही सर्टिफिकेट मेळची हें आमी थारायलां। गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड 1968 हाज्या भितर दुरुस्ती हाडटाना सेक्शन 37A हातूंतल्यान आमी म्हणटा की सरकारी जमनीचेर जी आशिल्ली आलवारा आसतलो, मोकासो आसतलो, लीज एरियेत आसतलो, ग्रामीण भागात आसतली सत्तरी, सावट, धारबांदोड्या, काणकोण, केपें, सांगें, पेडण्यान, दिवचलेत ह्या भागात आशिल्ली कितलीशीच सरकारी जमनींतली घरां ही रेग्युलरायज करपाची थारायता आसतना सरकारात सेक्शन 37A इंट्रोड्यूस करता आसतना 400 स्क्वेअर मिटर जागा ही तांकां दिवपाचें किंवा घर आनी घरा भोंवतिल्ली 1-2 मिटर जागा ही तांकां दिवची हें सरकारान ठरोवन तांकां स्वताच्या मालकीचें घर करपाचोय संकल्प केला।